आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः अशी आमके एक आचारू विचारू असं म्हणाले आम कळता कळणी जाल्यार निमगे तलकोण म्हळ्यार अच्युतः परमात्मोची म्हण तशी ब्राह्मणाक विशेषान घेवन वेदाध्ययन प्रधान वेदवनोदद विप्रतान्याके म्हण सांगला तशी ब्राह्मण आचार्यादीनो वेदमदीशो म्हण सांगून घेवन ब्रह्मचारी उपनयन जातानाची ते चल्ल्याक आचार्याल अधीन संगीन तूं वेद शिकू का म्हण सांगचे तशी वेदद हब्बाई आज कसं की अपडेटिंग म्हण सांगता ती अकाउंट क्लोजिंग म्हण सांगता ती इयर एंडिंग म्हण सांगता ती हे सगळे एक चलचे तें कसं आसत रिवाज आमगेले आचारांत आसा वर्सा एक पाटी आमी शिकता आसत तसलें म्हळ्यार 12 वर्सां वेदब्रह्मचर्य म्हण सांगता ती 12 वर्सां वेद शिकचे खातीर ब्रह्मचर्य म्हणचे देवाल विशयान चिंतन करचें तशी उपनयन जातरी ताका एक वर्स जाता जाता जाताची थंय एक सगळं अध्ययना सगळं नवनवो कोर्स सगळं प्रारंभ जाता एक विशय त्यानंतर आमी जाल्यारीची नित्याक वेदनी म्हणटा सुका अशें वेद मात्र न्हय पुराण अशें बरो उपनिषद 18 अध्ययन करता आसुका अध्ययता म्हळ्यार शिकेल तसलें कसलं असं तज्ज यातयामता निरसनद्वारा पुनरध्ययन योग्यता सिद्ध्यर्थम उपाकर्माख्यं कर्म करिष्ये म्हणजे तशी उपाकर्म जावचे फुडें ಕೆಲವು ಜನ त्या दिवस सुरू आहे तो होम करतात ते ಕೆಲವು जन फुल दिवस करतात ते 1851 रीती ती ताका तितले एक विशेषता सांगना ती उत्सर्जन उपाकर्म म्हूण सांगचे तशें आमी ताजे फुडें म्हळ्यार सुता पुनवे फुडेची फुडले दिसा जेवो तें उत्सर्जन म्हळ्यार होम करचें एक विधान आसा तेच रितीर करचें तें तांतू उत्सृष्टावे वेदाह म्हूण सांगून घेवन आमी एक पण शिकिल्लें कसं नासता त्या पोरा एक पण अपडेटींग जाल्लें तें एक पण सगळें राबयलें खंय आसा थंय तें एंड केलें त्यानंतर उपास पुनवे दिवस उत्सृष्टानां छंदसाम आमी कसं ते वेदाध्ययन की छंदस हें सगळं उपनिषद हें सगळं ज्ञाना विशय कसं की सगळं सोडला म्हळ्यार चुकलीन ती सोडला म्हळ्यार तशी अंगी घेवका चुकील अशा पुरो न्हय जाल्यार विसोन अशा पुरो अशें सगळें जालें पुनरुध्ययन योग्यता सिद्ध्यर्थम पुनः आमी शिकुका जाल्यार ताका योग्यत म्हूण आसा तें येवका जाल्यार कसं न्हय ताका एक सिस्टम कसं न्हय म्हूण सांगल्यार हांगा उपास तें सप्तऋषींक तशींची श्रद्धा मेधा अनुमती हें सगळं शक्ती त्या देवांक विशेष जावन घेवन हें उत्सर्जन उपाकर्म म्हळ्यार होमा वेळा मात्र विशेष जावन एक पूजा करची तशी ऋषी परंपरा म्हणालें ते सप्तऋषींक प्रधान जावन घेवन एक पूजन करून घेवन आमी आराधन करचें हें उपाकर्मा दिवस हें उपाकर्म ऋग्वेदा दुसरें यजुर्वेदा दुसरें सामवेदा दुसरें अथर्वेदा दुसरें ते वेदाच्यांक ते सांगिल्ले रितीर करतात तशें आमकां ऋग्वेदींक श्रावणांत श्रवणा नक्षत्र मेळका म्हूण घे ते सादारण पुनवेले येत दोगून आमगेले वेवहारांत कसं जालां म्हळ्यार सुत्ता पुन्नव म्हूण सांगून सुरू केलां सुत्ता म्हळ्यार सुत्ता पुनवेक आनी सुत्ताक संबंद ना ते श्रवणा नक्षत्र येवन घेवन आमी ऋग्वेदी पुराजने तांत कसलेचे आनी कसले भेद ना आमगेले गौडसार असो ब्राह्मण कोण आसा ती थ्रूआउट तांणी काशी मठा आसूं ती गोकर्ण मठा तो एक संशय येता जनाक तें देखून सांगता आसा गोकर्ण मठाचे आसूं ती कवळे मठा आसूं ती आनी कोणी आसूं ती साधारण 99.999% आमी ऋग्वेदीची तें देखून घेवन आमी करची उपाकर्म हेंच तशी श्रवणा नक्षत्रा दिसाक आमी तें कर्मांग म्हणून तें कसं की करतना गणपती पुण्यावाचन इत्यादी करून घेवन सप्तऋषी तांकां पूजन करून घेवन जन्नुवे पूजा करून पंचगव्या ते मेलन म्हळ्यार मंत्र म्हणून घेवन दूद दह्य तूप त्यानंतर गोमूत्र गोमय त्यानंतर दर्बे उदक हें सगळें मंत्रपूर्वक घालून घेवन तें इतितलें घालचें म्हणून मिक्स करून घेवन तें कोरका त्यानंतर जन्नुवेके पूजा करून घेवन त्या नुवें देवा पोचास अशी एक सूत न्हय तें ओंकार शाग्नागश सोम पितृ प्रजापती वायुसूर्य विश्वे देवा इत्येते तंतुदो देवता ब्रह्मणोत्पादितं सूत्रं विष्णुना त्रिगुणीकृतं गायत्रा रुद्रेण ग्रंथसंयुक्तं गायत्रा शाभिमंत्रयेत म्हणून सांगून घेवन हे इतले विशय आशिल्ले ते सुत्ता पूजा करून जन्नुवेक तांकां गायत्री मंत्र जप करून घेवन तांकां पांय पडून घेवन ते जन्नू आमी देवाक अर्पण करून घेवन अग्नीक अर्पण करून घेवन सगळींच आमगेले एक यज्ञानुष्ठानांत देवाक यज्ञोपवितर्पण करचें एक विधान म्हळ्यार उपाकर्मा मात्र त्या होमांत जन्नुवें आमी देवस्थानां करता जाल्यार नाजाल्यार घर कडेन सालिग्रामांनी आसा म्हण जाल्यार ते सालिग्रामाक कितें जन्नू अर्पण करून मागीर यज्ञांत तें जन्नुवें सगळेंच न्हय सोडोवन घेवन आमी कशें घालून घेता तशी काणगे देवा तें अर्पण करता उपाकर्म हवनांत म्हाका दिसता बहुशः एक यज्ञोपवितस्य एक जन्नू घालचे क्रम म्हळ्यार उपाकर्म हवना मात्र सोचे देवा घालचे म्हूण तें
तशी देवाक काही घालून घे यज्ञान तो घालून घे न्हू यज्ञ पुरुषाक यज्ञांत परमात्माक म्हण अर्पण करून घे न्हू त्यानंतर ते होमाचे पूर्णावती सगळे जाता ते होम करतना ददिसत्तू म्हणजे धंयान कलयलें तसलें तुप्पान भाजिलेलें गोवा पिठान माझे करचें गोवा पीठ भाजितात फ्राय करचें तुप्पान करतात त्यानंतर ताका दही घालून घेवन मिक्स करतात गुळी गुळी करून घेवन ते 20 गुळी ते ऋग्वेदाचे सगळेच एक मंडल म्हूण सांगतात 10 मंडल आसूचे तशी एक मंडलाचे सुरवेचे आनी अंत्यरच्या म्हूण सांगतात ते सांगून घेवन 20 मंत्र जातात ताजेन ते दया गोवा पिठाची गुळी ते ताजे घालून घेवन होमाक घालून घेवन मागीर पूर्णावती हें सगळें होमांत करचें ते दया पिठाची गुळी ऋग्वेदाचे ते मंडलाचे मंत्र म्हळ्यार वेदांतूल मंत्र ताजे फुडें थंय अनुमती स्वाहा सदा हें सगळें तशी सप्तऋषींक प्रत्येक जावन घेवन आहूत दिवन घेवन हें करचें एक विधान तशें उपाकर्मान तूं गणपतीक पुण्यावाचें पुरा थंय कसं संपूज करता ती पुरा देवांक सगळें एक जेन्ना अर्पण करचें आसा तांकां दिवन घेवन मागीर आमी तें स्विकार करचें म्हणालें हें एक यज्ञोपविताचें एक विशेश एक पर्व आमकां सुत्ता पुन्नव परब म्हळ्यार तशें परब म्हळ्यार पर्व म्हण गेलें एकूच असले एक दिवस कावंटींग डे अशी असल एक आमगेलें सुत्ताचें कसलें सुत्राचें पुराचें आनी सुर्जाचें अशी सुत्ता पुनवेचें उपाकर्म म्हणालें आमगेलें तूं तें कळ्ळें अशें आसता पुरो वेदाध्ययन आनी गुतना अशें आसता पुरो कसलेय जलारीची मळगड दुगून एक सुत्ता पुनवेचें एक आचरण एक आमी राखून हाडया हे वर्स कशें की एक वेवस्था म्हळ्यार कशें की कोरोना हें सगळें येवन घेवन आमकां केन्ना केल्या म्हण करूं जायना म्हणलें एक बेजार आसा जाल्यार भटममान सगळें एक जबाबदार घेवन स्वल्प जणांनी येवन करूंच का घेवका म्हणून सगळें एक सांगलां अकस्मात कोणाकय थंय अटेंड जेवचें जायना आसलें सगळं एक अनुकूल जेवो म्हळ्यार एक दृश्टी रे हांगा हे यूथ ऑफ JSPच्यानी हें एक दर्पण हें सगळें म्हायती दिवची वेवस्था केल्या तुमी फूल दिवस जाल्यार फूल दिवस त्या दिवस जाल्यार त्या दिवस जेन्ना घालूंक भटममाला वच्चा जायना जाल्यार तुमी घर कडेन एटलिस्ट एक आचमन करून घेवन दंव जेन्ना घालून घेवन जेत्तरी परून जेन्ना काडका तें सकलच्यान काडका आनीक तें होवन घेवन एक चांग सलारी घालचें समुद्रंगाचें स्वा म्हणून घालचें क्रम हें संक्षिप्त सांगलां जनांनी हें मना होवन घेवन आनीक आमगेलें हे उपाकर्माच्या विशयांत मस्त श्रद्धा ज्ञान मेळटा तशें जेवका म्हणून देवा लागीं प्रार्थना करता उपाकर्मा दिवस देव ऋषी पित्र आचार्य तर्पण म्हणून करतल कोण आसा की तांणी तें तर्पण कोरका तशें तर्पण प्रारंभ कोरका जाल्यार सहज भटमाम लागीं ना ती आमकां भटमामाल्या वच्चें जायना असं सगळें एक तोंदर आशिल्ल्या खातीर हें एक माहिती आनीक फूल दिवसूची जाय जाल्यार भटमामाल्या जेवो हांगा तुमी पळयता आसत जाल्यार दर्बेचें पवित्र हें भटमामाल्या निमगेल्या पवित्र म्हूण दिता ती मागीर दर्बेचे उर्स मागीर तीळ काळ तीळ स्वल्प एकल्यान दर्पण दिता म्हणजे 1 स्पून जेवो पावता मागीर तांदूळ मागीर एक 4 देवा दवरलेलें तुळस म्हळ्यार निर्मालें आसल्यार एक फूल जेवो 2 घेवन हें तर्पण दिवच्याक तयार जावपाचें वस्तू दिवचें विधान प्रारंभ करता आसा ती दोनी तटचिपटांत उदक घेवका एक आचमना खातीर सांत तटचिपट आशिल्ल्यान एकल्याक जाल्यार रडना मागीर अन्नेकांतू शुद्ध म्हळ्यार उदक अशी जी काही चड सुका जाता अशें दोनूय तयार करून घेवन येद्राक पळेरू दवरून घेवच्यो मागीर आमी पंजी न्हेसून घेवन शाल घालून घेवन हें जेन्ना घालून जातरी आशिल्लें विधान तर्पण दिवचें म्हणालें सुरवेक पांयपण बैसा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सांत तट्टेंत उद्दाक हें तें 3 वेळा म्हळ्यार आचमन करा केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः पुनराचम्य उपासीनुळा उद्दात शिपिवचे केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः
मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः पवित्रम धृत्वा हे पवित्र अशी तिरपून आसता जस्ट एक उलटा गुंडेल म्हण जाल्यार अशी कोंडिशी जाता हें आमगे मुद्दी घालचे बोट म्हणटा मुद्द्या बोटाक हें घालून घेवका ओम पवित्रंते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येश सकल कोण घ्या पर्येशी विश्वताः आमी सांगता आसूचे मंत्र वेदा मंत्र सगळा सुगून घेवन तें तुमी सांगता म्हणना आयकलां जालें आनीक पवित्र घालून घेवन जे तरी प्रणवस्य परमेश्वरी परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः प्राणायाम करून घेवचे आनीक नाक धुवन घेवन तुमी संध्या करचेच प्राणायाम तो ते मंत्र म्हणका ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम दोळ्याक उद्दा लावन घेवचे दुदाक दट्ट्या घालून घेवन उज्जू दोळ्याक दाव दोळ्याक लावन घेवका त्या नंतर दोळा आपोज श्रवणावट वर्तमाने व्यवहारिके शार्वरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतो श्रावणमासे कृष्णपक्षी प्रतिपत्तितो हे पटी पाडव्याक आयल्या आमगेले उपाकर्म ते दुखून घेवन हांगा आमी सांगतना प्रतिपत्तितो म्हणटा ती सादारण पुनवेक आयले म्हणजे जाल्यार त्या दिवस आमी सांगतना पूर्णम्याम तिथो म्हण सांगचें तशें त्या तीत खंयचे आसा तें सांगू का पूर्णम्याम पवित्र प्रतिपत्तितो भौमवासरे एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमल मध्ये निवासी अनंतकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थम् उपाकर्मांगत्वेन ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय देव ऋषि आचार्य पितृ तर्पणाख्यं कर्म करिष्ये उद्दा सोडचें त्यानंतर हातांतू दोन्ही दर्बे कुडके आनीक देवा दवरलें निर्माल्य आनीक दोन्ही म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ तांदूळ आनीक तीळ हें अशें दोन घेवन देवान तीर्थ हाडलेलो आसला रे एक चिपट तीर्थ तंत घालून घेवका त्या नंतर तंत घालून घेवन हाता मध्य अशें दवरचें उजवी जंगे दवरून घेया जंगेर दवरा अशी दवरा आनी एक हो हात दंपुका हां वय तशी दवरून घेवन गायत्री मंत्र म्हणटा अशें बाकी मंत्र म्हणचे आसा तें आमी सांगता ती तुमी तें आयकलां जालें जन्नू दवरूं ना तशींच सांगलां जालें ओम भूः भुवः स्वाहा तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारमृतदातमम् ओम इषेतोजे त्वा वायवस्व देवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ओम अग्नायाहिविते गृणानो वेदातये निहोताससि बर्हिषि ओम शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तुनः अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुपरमः अथ महाव्रतम् एष पन्था एतत्कर्म अथा तत्संहिताया उपनिषत् विदामकमन्विदां समाम्नाय समाम्नातः मय रसतजबनलघसंविदं गौः घ्मा ज्मा क्ष्मा पञ्चसंवत्सरमयम् अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादैत् योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य जन्माद्यस्य यतः अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यदिन्द्रेह राज्ञे इदं जना उपश्रुतम् ओम दक्षिणयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्सुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं
शन्नो स्वदेशं चतुष्पदे नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमो पृथिव्ये नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम. हात अशी धरलेलो 3 वेळाशी बसेल कडेनची प्रदक्षिण करची गुंडाची. शांती 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 ही हे वेद पुराण हे सगळं असे विषय सांगेल हाका ब्रह्मयज्ञ म्हणचे. त्यानंतर हाता असेल तशी असू का आणि हात वक्ते करा उदार करचे हो हात काढा आनीक हे चिपटाना हाता असेल तशी 2 घेवन बट्टा तुदयेचे ना हांव तर्पयामी म्हण सांगताना उद्दा सोडका इथे. ओम तीर्थदेवता तृप्यंतु दर्भ सगळं तशी असू का. हां तीर्थदेवता तृप्यंतु अग्निस्तृप्यतु विष्णुस्तृप्यतु प्रजापतिस्तृप्यतु ब्रह्मा तृप्यतु वेदा तृप्यन्तु देवा तृप्यन्तु ऋषयस्तृप्यन्तु सर्वाणि छन्दांसि तृप्यन्तु ओंकारस्तृप्यतु वषट्कारस्तृप्यतु व्याहृतयस्तृप्यन्तु सावित्री तृप्यतु भरद्वाजस्तृप्यतु या वा पृथिवी तृप्येताम् अंतरिक्षं तृप्यतु अहोरात्राणि तृप्यन्तु सांख्या तृप्यन्तु सिद्धा तृप्यन्तु समुद्रा तृप्यन्तु नद्यस्तृप्यन्तु गिरयस्तृप्यन्तु क्षेत्र औषधि वनस्पति गंधर्वाप्सरसस्तृप्यन्तु नागा तृप्यन्तु वयांसि तृप्यन्तु गावस्तृप्यन्तु साध्या तृप्यन्तु विप्रा तृप्यन्तु यक्षा तृप्यन्तु रक्षांसि तृप्यन्तु भूतानि तृप्यन्तु एवमंथानि तृप्यन्तु. हे देवतर्पण म्हणजे आता जेन्ना तुम्ही माळ कोण घेऊ का गळ्याक माळ घाला म्हणजे शाल सकल दवरी येता जल्वा मागीर पुरा बोट मडचून हाता असेल तशी असो अशी दोरका किरांगुली बोट वय नाका हे उद्दाक 2 वेळ सोरका तृप्यतू म्हण तशी इथे हा मंत्र सांगता तशी सांगता तुम्ही उद्दा घालता आसा जालें. शतर्चनः तृप्यन्तु महाद्रवयः तृप्यन्तु रसमदः तृप्यतु विश्वामित्रस्तृप्यतु वामदेवस्तृप्यतु अत्रिः तृप्यतु भरद्वाजस्तृप्यतु वसिष्ठस्तृप्यतु प्रघाता तृप्यन्तु पावमानस्तृप्यन्तु क्षुद्रसूक्ताः तृप्यन्तु महासूक्ताः तृप्यन्तु हे ऋषितर्पण म्हण. आता जेन्ना तुम्ही दाव कोण घेऊ का दाव कोण घेवन अशी दोरका अंगुष्टा बोट सोड घेवन ते दरबी तशी असू का आनीक हातार उद्दा घालता असू का ते 3 वेळ दिवचे म्हण तृप्यंतू म्हण जाता. हे आचार्य तर्पण म्हण घेवन ते तुम्ही पळयलां उद्दा पडता शेव का अंगुष्टा अशी धरला जालें इथे. 3 वेळा सुमंतु उदा घालता आसा सुमंतु जैमिनी वैशंपायन पैल सूत्र भाष्य भारत महाभारत धर्माचार्याः तृप्यन्तु जानन्ति बाहवी गार्ग्य गौतम शाकल्य बाभ्रव्य मांडव्य मांडुकेयाः तृप्यन्तु गर्गी वाचक्नवी तृप्यतु वडवा प्राथिथेयी तृप्यतु सुलभा मैत्रेयी तृप्यतु कहोळं तर्पयामि कौशीदिकं तर्पयामि महाकौशीदिकं तर्पयामि पैंग्यं तर्पयामि महापैंग्यं तर्पयामि सुयज्ञं तर्पयामि सांख्यायनं तर्पयामि ऐतरेयं तर्पयामि महैतरेयं तर्पयामि शाकलं तर्पयामि भास्कलं तर्पयामि सुजातवक्त्रं तर्पयामि औदवाहिं तर्पयामि महोदवाहिं तर्पयामि सौजामिं तर्पयामि शौनकं तर्पयामि आश्वलायनं तर्पयामि ईशान्ये आचार्याः ते सर्वे तृप्यन्तु हे आचार्य तर्पण म्हणगेन. आता पितृतर्पण तीळ उपास स्वल्प चिडतो 2 घेऊ का हे हत्तांतूची अशी 2 घेवची विधान साधारण 10 वतां तीळ 2 घेवन मागीर ते तीळ उदकांत अशी हे करचे केलो करता ती चुकी सम हांव सांगना जाल्यार आमी करतना
अशींची दोन घेवन घेवन हातांत तीळ लसूण घेवन ते उद्दा सोडचें. तीळ भरपूर दिला. आतां हांव सांगता म्हळ्यार केलो जनाक बापूसू, केलो जनाक अम्मा अशीं सकड आसता, ती सकड चेडून आसता. तें दुखून घेवन हांव निमगिता. तांणी तशें गेल्लीं म्हूण जाल्यार मात्र हांव एक वेळा म्हूण सांगल्यार एक वेळ उद्दा सोडका, 2 वेळा म्हूण सांगल्यार 2 वेळ उद्दा सोडका, 3 वेळा म्हळ्यार 3 वेळ उद्दा सोडका. अशी अशें करता म्हणची लाजाल. ओके. देवा दवरलें अकस्मात देवा दवल निर्माणला आमकां देवस्थाना वचून हाडूं जाय न्ही अशें कशें जाल्यार आमी तुळसी देवा इदराक आमगेले घर कडेन देवा कूड आसता, देवाले पांय मुळांत म्हळ्यार फोटो इदराक की तुमगेले कसं आसता थंय दवरून घेवन पांय पडून तें काडल्यारची तें निर्माल म्हूण जाता. अशी स्विकार करूं येता. अशें हातांत दिलेलो तांदूळ तीळ अकस्मात उदक घालता सकट गेले जाल्यार उपास तीळ धरच्यांत विरोध ना. तशी तीळ प्रधान तर्पणाक. तशें तें तीळ धुवन घेवन अंगुश्टाचे मुलां दुखून घेवन जेन्ना दावें आसता उडगां आसा सुका दा म्हण सांगल्यार आमगेले उज्ज बुज्जार जेन्ना आसता, उजवें म्हूण सांगल्यार आमगेले जेन्ना दाव बुज्जार आसता. अशें दनुवें तुदी आमगेले सकल अशी लॅक आसता. तें दुखून घेवन उजवें म्हूण सांगल्यार आमगेले जेन्ना तुदी तें रायट सायड आसता. तेंची दावें म्हूण सांगल्यार लेफ्ट दाव ते हाता दी कडेन आसता. अशी उजवेंनी दावें म्हण मनावरका. आतां तें धरलेलें आसा तीळ निर्माल्य दर्बो हें सगळें आसा. हांव सांगता तांगेलें गोत्र आनी नांव सांगूका. हांगा एक्चुली हांव सांगतना पितरम म्हणचे गॅप दिता. तवळी शर्माणम म्हणचे नांव सांगूका, गोत्रम म्हळ्यार तुमगेलें गोत्र सांगूका. त्या नंतर हांव वसुरूपम सदा नमः तर्पयामी 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 म्हूण सांगता. न्हय जाल्यार 3 वेळा म्हूण सांगता. अशी तें तितले वेळा उद्दा सोडचें. पुराय जनाक 3 वेळ न्हय, केलो जना 2 वेळा, केलो जना 1 वेळा अशें आसता. तें देखून हांव तर्पण कोण कोणाक दिता ती तांगेले पुरायचे हांगा सांगता. दितना सांगलें म्हण आयकून घेवन तशी दिवनूच नज्या घरकड कोण आसा म्हणून सुरवें उडगास करून घेवका. अकस्मात दिल्लें म्हूण कसं भिवका म्हूण ना, देवाल देन तसलें कसं तोंदर ना तांतू तांकां परगांव आसल्यार एक पंत कोणी उद्दाण दिवच्या पुरो ती कसं की जाल्लें व्हड एक एक्सिडेंट म्हणजे लेक्का म्हूण ना. अशी मनाक प्रधान अंतू. तें देखून चुकून अकस्मात हांव आसलें उद्दा दिलें बट आमकां कसं करचें म्हाका हेचें करता म्हूण ना, देवाल्या पांय पडला जालें अशी. आतां पितृतर्पण म्हूण शका. हाजे फुडें आतां दिलेलें आमी आचार्य तर्पण म्हूण घेवन. आतां पितृतर्पण म्हूण सांगल्यार पितरम शर्माणम बापसून नांव सांगूका, मागीर गोत्र सांगूका. त्या नंतर 3 वेळ उद्दा सोडा. वसुरूपम सदा नमः तर्पयामी 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 पितामहम अन्नालानु शर्माणम नाव सांगका, गोत्र सांगा, रुद्ररूपम 3 वेळ सोडा. तर्पयामी 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 प्रपितामहम पिज्ज शर्माणम नाव सांगा, गोत्र सांगा, गोत्रम आदित्यरूपम सदा नमः तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी. मागीर अम्मा सरलेलो आसा मात्र अशी मातरम अम्मा नांव सांगूका, दाम गोत्र सांगचें. बापसल ती सुरवें सांगिल्लें गोत्र आसता. वसुरूपाम सदा नमः 3 वेळा. तर्पयामी 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 अन्नालम्मा पितामहीम गोत्राम नाव सांगूका, गोत्र सांगचें. रुद्ररूपाम सदा नमः तर्पयामी 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 प्रपितामहीम अन्नालज्जी प्रपितामहीम नाव सांगूका, गोत्र सांगूका. आदित्यरूपाम सदा नमः तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी. अन्नाक मलगड बायल न्हय जाल्यार धाकली बायल अशी आसा म्हूण जाल्यार एकलें आसल्यार 2 वेळ उद्दा सोडचें. आनी एकलें आसल्यारीची तिगेलें नांव सांगून घे 2 वेळ सोडचें. अशी सादारण आतां हें उणें जाल्यार अन्नाली धाकली बायल मलगड बायल म्हूण तसलें कशें तांणी सरलेलें आसल्यार म्हळ्यार मेल्लेलें आसल्यार तांकां मात्र हांगा उद्दा दिवका. त्या नंतर अम्मालो आनु मातामहम उद्दा सोडचें. नाव सांगूका, शर्माणम गोत्र सांगूका, वसुरूपम तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी. अम्मालो अज्जो नाव सांगूका, गोत्र सांगचें. रुद्ररूपम उद्दा सोडा. तर्पयामी 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 मात्र प्रपितामहम अम्मालो अज्जो. आदित्यरूपम नाव सांगा, गोत्र सांगूका, आदित्यरूपम सदा नमः तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी. अम्माली अम्मा
नाव सांगू का गोत्राम वसुरूपाम तर्पयामी उद्दा सोडा तर्पयामी 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 मातृपितामहीम अम्माली आजी नाव सांगू का रुद्ररूपां स्वदा नमः तर्पयामी 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 अम्माली पिज्जी मातृपितामहीम आदित्यरूपां नाव सांगू का दाम गोत्रां गोत्र सांगू का आदित्यरूपां स्वदा नमः तर्पयामी 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 आणि संघचे संबंध मस्त जागृतेरी समायकून घेऊन तर उद्दा सोडका पत्नी बायल जेव्हा गेल्लेलं असलारी 2 वेळा नाव सांगून गोत्र सांगून वसुरूपां 2 वेळ उद्दा सोडचे तर्पयामी तर्पयामी पूत लेखतले पुत्ताल बायल म्हळ्यार सून तशी गेल्लेलं असलारी नाव गोत्र सांगचे 1 वेळ उद्दा सोडका वसुरूपां सदा नमः तर्पयामी भ्रातरम भावंड लेखतले भाव ತಂಗೆಲ್ ಬಾಯಲ್ ಗೆಲ್ಲಸ್ಲಾರಿ 1 वेळा उद्दाका सोडचे नाव सांगून गोत्र सांगून मागीर अन्नाल भाव जेवो अण्णा पितृव्यम म्हण सांगता चिक्कप्प दोड्डप्प म्हण तांणी कितले जन सती तांणी गेल्लेलो कोण कोण म्हणाले उडगा आसकून घेवन तांगेल नाव सांगून घेवन तांगेल बायल गेल्ले असल्यारी तांगेले नाव सांगून घेवन गोत्र सांगून घेवन 1 वेळा म्हळ्यार एकेकल्याक बापोली एकलो तागेलें नाव सांगचें गोत्र सांगचें 1 वेळ उद्दा सोडचें तशी पाच्ची जेव्हा माव तिगेलें नाव सांगचें गोत्र सांगचें 1 वेळ उद्दाका सोडचें अशी कोरका त्या नंतर मातुलम मातुलम म्हण सांगला रे अम्माल अण्ण जेवो भाव जेवो मामू म्हण सांगतात तो तशी तागेल बायल माय गेलेल म्हण जाल्यार 1 वेळ उद्दा सोडचें वसुरूपां तर्पयामी तर्पयामी मागीर धुव लेखतले धुव धुवेलो बामणू म्हळ्यार जावय अशी तांणी सरलेलो आसा म्हणजे मात्र हांगा 1 वेळ तांकां उद्दा सोडचें वसुरूपम मागीर भगिनी भयण लेखतले अक्का भयणी हांकां गेल्लेलो आसता तांगेलें नाव सांगून घेवन तांगेलें गोत्र सांगून घेवन वसुरूपम 1 वेळ उद्दा सोडचें दौहित्रम सपत्नीकम धुवेलो पूत जेवो अशी अकस्मात जाता तशें जाल्लेलो आसल्यार नातू नातवा बायल म्हण सगळें सांगतात तांणी गेल्लेलो आसा म्हण जाल्यार समायकून घेवन उद्दा सोडा त्या नंतर भागिनेयकम सपत्नीकम भयणीले बामणू तांणी गेल्ले आसल्यार तशी सोडका पितृस्वसारम अन्नाल भयणी अन्नाल अक्का तिगेल बामणू तांणी गेल्ले आसल्यार 1 वेळ उद्दा सोडचें अम्माल भयणी अम्माल अक्का तांणी गेल्ले आसल्यार 1 वेळ उद्दा सोडचें त्या नंतर आमकां चेल्ली दिलेल माव शशुरम माव आनी माय तांकांय 1 वेळा उद्दाक नाव सांगून गोत्र सांगून दिवका मागीर गुरूम सपत्नीकम गुरू म्हण सांगल्यार सादारण आमगेले शिकयलेले मास्टर म्हण आमी दितात स्कुलां आसच्या पुरो आनी कशें आसच्या पुरो वचून आसतात आमकां प्राय जाल्ल्या म्हणटाना तांकां तशी तांगेले बायलेले गुर्त आसता तांकां उडगास करून घेवन 2 वेळा उद्दा सोडका सपत्नीकम तर्पयामी तर्पयामी आचार्यम आचार्य म्हण आसतात आचार्य म्हळ्यार आमगेले पुरोहीत आसतात कुलपुरोहीत म्हण घेवन तांणी तांगेले बायल अशी तांणी सरले आसल्यार जाल्यार आमी तांकां 2 वेळा उद्दाक सोडचें नाव सांगून गोत्र सांगून गोत्र कळना जाल्यार व्हडना नाव सांगून घेवन दिल्यार जाता स्वामिनम सपत्नीकम स्वामिनम म्हण सांगल्यार तुमगेलो बॉस आमी खंयचे काम आशा पुरोवपी नाजाल्यार आमी कोणाक येजमान म्हण लेखतात अशी कोणी आसा जाल्यार ताकाय तागेले बायल गेल्ले आसले जाल्यार कळटा जाल्यार तांकां 2 वेळा उद्दा सोडयेत त्या नंतर सखायम सखायम म्हळ्यार फ्रेंड आमगे क्लास फ्रेंड आनी कोणकी दोस्त म्हण लेखिल्ले आसता ती सहज जाता तशी तांणी गेल्ले आसल्यार फ्रेंड्सा बायलो गेल्ले आसल्यार तांकां 1 वेळा उद्दा सोडचें अशी इतलें दिवन जाता तरी तुमकां अकस्मात कोणाला उडगास येयला हांव ताका दिनी म्हण जाल्यार तागेलें नांव गोत्र सांगून घेवन तुमी 1 वेळा उद्दाक फुडारांत नाजाल्यार हातांत उद्दाक घालून घेवन सोडका हें पितृतर्पण म्हणून जालें आतां आमकां कळ्ळें अशी सगळें जावन आसता चेडून जावन आसता म्हणले खातीर आमी वेवहारांत कशें आसा म्हूण सांगल्यार आ ब्रह्म सम्म पर्यंतम देवस्य पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयाः अतीत कुलकोटीनां सप्त द्वीपनिवासिनां आ ब्रह्म भुवनाल्लोकान् इदमस्तु तिलोदकम तुमगेले हत्ता आशिल्लें तिळू दर्बू कसलें आसता तें पुरा पडर घालचें तळें जाल्यार हात तळें बुडोवचो
ಹಂಗೆ ಗರ್ಕಡೆ ಆಮ್ ಕರ್ತಾ ಅದಗನ್ ಹೇ ಪೊಳರ ಅಂತ ಹಾತು ಬುಡ್ಡೆಲ್ಲೋ ತುಂಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತ ಲಗ್ಗಿಲ್ ते दरबो तीळू हे पुरा ते पळर अंतू पडता हे आमकां कोण कोण आम गतनती संबंधी की सगळं आसती तांक सगळ्यांक अतीत कोलकोटी नाम कोणाके उद्दा दितल नाथ म्हण आसता ती खंय सप्तद्वीप म्हण थंय आशिल्ल्यांक जाल्यार रिची म्हळ्यार संकल्प करून घेवन सगळ्यांक हे पावो म्हळ्यार संकल्पारी उदकांत हे दर्बो तीळू निर्माल्य पुराचे अर्पण केलेलें आतां जन्नुवें तुमगेलें दावें आसा तें जन्नुवें उदकांत बुडोवका चिके बुड्डोवन घेवन एक पण पीळ उद्दा सोडचें आनीक एकेच अस्मत् म्हणका खुले जाता अपुत्रो गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया म्हणा दत्तं सूत्र निष्पीडनोदकं जन्नु पीळ घेवन तें उद्दा सोडा अनिक कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत् अनेन देव ऋषि आचार्य पितृदर्पणेन भगवान् श्रीमज्जनार्दन वासुदेवमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सश्री कृष्णार्पणमस्तु देवादवल अनेक निर्माल काण घेवन तुमी तर्पण दिल्लें उद्दाक अंतुल उद्दाक ते तुळशी वेर घालचें उद्दाक सोडचें तुळशी दळण्यार दवरचें आनी पांय पडचें कृष्णार्पणमस्तु म्हूण सांगचें आनी ते निर्माल काण घेवन माल घेवचें प्रसाद म्हूण घेवन त्या नंतर आचमन कोरका तीन उद्दा पिवचें आचमन करून जन्म उज्ज करून घेया जन्म उज्ज करून घेवन आचमन करचें केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः च्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः ओं श्री कृष्णाय नमः अतः येषां पिता च न भ्राता न पुत्रो नान्यगोत्रिणः ते सर्वे तृप्तिमायांतो मयो सृष्टैः कुशैस्तथा तुमगेल्या हाता आसलें पवित्र मेळचें पवित्र काण घेवन ताका गांठी घालया ती काण घेवन उदकांत घालका आनी पांय पडून घेवन अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः अशी तर्पण म्हणून जालें त्या नंतर तीर्थ तुमगेलें हाडलेलें आसता री अकस्मात हाडूं जाय न्ही जाल्यार घर कडेन देवालें दवल गांद हें सगळें आसा म्हण जाल्यार तें दूद कागान तीर्थ करून घेवन तें तीर्थ एक चिपट तुमी तीर्थ घेवका शरीरे जर्जरे भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः अकाल मृत्युमथनं सर्वव्याधिनिवारणं सर्वदुरितोपशमनं विष्णुपादोदकं शुभम अशी तीर्थ घेवचें देवाल गांद प्रसाद लावन घेवचें त्या नंतर आमी कसनेचें एक कर्मांक गेल्यार ताजें सांगता म्हणटा तें मेळका म्हणटना तुमगेले कोणकी भट माम आसता तुमगे ते येवचें तांकां एक संकल्प करून घेवन तुमी दक्षिण कांड दवरून घेवन तांकां दिवका तशी हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीज विभावसोः अनंतपुण्यवरदम अतः शांतीं प्रयच्छ मे म्हणून तुमगेले भट मामा लोडगास करून घेवन अनुकूल आशिल्लो तांकां दिवचें मागीर दिल्यार जाता तशी जाल्यार तें कर्मांगाचें संपूर्ण फल मेळका म्हणल्यार उद्देशान दक्षिण कृष्णार्पण करून कांड दवरची मागीर तुमगेले भट मामा दिवचें तें तर्पण दिलेलें उद्दाक खंय म्हळ्यार माड्ड्या मुळाकी एक चांग जागेर घाली येता म्हण आसा थळें जें वलाक जें आसा थळें घालता ती तुम कशें अनुकूल आसता की तशी करा अठराशे पिवची उदकां घालून भायर रुक्का मुळां घाला जालें तुळशींदो घालका म्हण कांय ना तशें भायर खंयचे एक झाडां मुळांक सगळें घालून घेवन ताजें हें केलें जाल्यार तें तर्पण हें तर्पण सुत्तापनवे दिवस सांगिल्लें म्हूण घेवन सुत्तापनवे दिवस मात्र म्हण न्ही प्रति अमावासे करूं आमी पितृर्ण म्हळ्यार आमकां आस्तू करून घेवन नित्य जाल्यार हें पवित्र तीळ दर्बू हें नातिलें केवल आचमन करून घेवन हें सगळें मंत्र सांगला ताजेन तेच संख्येन तें तर्पण आमी करूं नित्य तर्पण करचें चड जाल्यार 3-4 मिनट भितर पुरो म्हणटना हें नित्य तर्पण करचें आमगेलें कर्तव्य पंचयज्ञ म्हणटा ताका तशें ब्रह्मयज्ञ देव ऋषी आचार्य पितृ तर्पण म्हणाल हें करचें आमकां व्हड एक पुण्य दिवचे विशय आसता हें करचें समजून घेवन करता विशेष दिसा करता ती महालय अमावासे करता ती हे श्रावणाचे पुनवे दिवस म्हळ्यार पर्व काळान करचें म्हणटा तशें आमी तीर्थक्षेत्रां गेले जाल्यार हें तर्पण म्हळ्यार आमकां कळटा म्हण जाल्यार आतां तुमकां सौकर्य आसा पुस्तक व्हरका म्हण ना हें मोबायलान तो दोन घेवन व्हेल्यार जाता न्हय आनी करया
म्हणटाना धर्म आचरण करचें मस्त सुलभ ही एक वेवस्था दिल्या आनी तूं सांगचे क्रमान जेवो न्ही जाल्यार कोरच क्रमान जेवो अकस्मात तुमी कोर नेवची कसं घेवची हे तशी ना हें कसं उण म्हूण दिसल्यार तुमी कसं करतात पळया त्या रितीर तें करून तर्पण करचें कसं न्ही विरोध ना अशी तर्पणाचें विधान सांगिल्लें आसा सगळ्यांनी स्वीकार करूया.